श्या बरा 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 करला बा 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 मा 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 श्या बरा 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 करला बा 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 बा. आम्ही तयार जाऊया एक लहानशा मागण्या मुखांतर देवाचे उतार ऐकूं. मोगळा बापा, आम्ही तुका अर्गां बापा आयच्या ह्या दिसा खातीर ओवर तो दीस तुवें आमकां फावो केलाय बापा. ह्या दीस तुवें केलाय बापा. आमी ह्या दिसा पासून संतोष पावता, उल्हास पावता, आनंद पावता बापा. आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां हांगासर आपूण हाडलाय बापा. तुज्या मोगांत तुज्या उतरांत हो थोडो वेळ करसूंक तुवें आमकां हांगासर आपूण हाडलाय बापा. आमी आमच्या सक्तेन हांगा येवं ना बापा, बगार तुवेंच हांगासर आमकां आपूण हाडलाय बापा. बापा, तुजें उतार आमी काण घेवंक, ते स्विकार करूंक आमचे आत्मीक मन काळीज तूं उक्तें करच्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बापा. बापा, तुजें उतार सत आनी सत आमकां सुडका दिता. देखून हें उतार आयकून आमी तें पाळ्ळ्या वरवीं आमकां सत कळीज जाता आनी तें सत आमकां सुटका दिवच्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बापा. बापा, हांगासर सबार जाणां हे उतार आयकूंक आयल्यान बापा, तांचें जिवीत बापा आज आसले बरी केदींच आसचें ना बापा. तें संपूर्ण बदलावण जावन रुपांतर जातलें म्हणून हांव जेजू क्रिस्ता मार्फत हांव घोशण करता बापा. ती नवी जावन बदलतली. आज असले बरी खंडीत आसची ना. मुखार ह्या 4 दिसांच्या रितीन ती संपूर्ण बदलून तांचे जिवीत रुपांतर जावचे जातले म्हणून हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव घोशीत करता बापा. बाबा, ह्या बसत अर्गां तुका बापा. पवित्र आत्म्या, तूं आमचो मजतदार, कुमोकदार. हें आयचें सेशन आनी 4 दिसांची सगळी ही रेतीर तुका समर्पण दिता. पवित्र आत्म्या, आमकां शिकयतल्यांक शिकोवंक मजत, तशेंच आयकतल्यांक तें उतार काण घेवंक तूंच जाय जाल्ली जाणवाय दिवच्या पासून पवित्र आत्म्या आमी तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत. आमेन, आमेन, आमेन. बसा सगळीं. कशी आसात? ब्लेस्ड. ब्लेस्ड. सगळीं ब्लेस्ड गी? पळय गी. ओके. आमी कित्याक आयल्या हांगासर? आयकूंक मात्र गी? पाळूंक. हय, पाळीचे उतार आयकला मात पावना, पाळूंक आसा. देवाचें उतार आमकां सांगता, देवाचें उतार जिवें जावन आसा. देवाचें उतार सत, देवाचें उतार भलायकी, देवाचें उतार क्रियात्मक. आमी हें सर जाणाव. तशेंच देवाचें उतार आमकां देवाचें उतार जावन आसा तें आत्मीक. आमी वाचता आमकां दिसता, पूण आमी केदाळ उसारता तें आमकां दोळ्यांक दिसना. आनी देवाचें उतार आमकां दोळ्यांक दिसचें शिकयना, पूण दोळ्यांक खंयचें दिसना तें शिकयता. आमी पयत पुस्तक वाचूंक गेल्यार खंडीत जावन आमकां तो समजना, कित्याक तातूंत बरयल्यान उतरां ती आत्मीक जावन आसात. आमकां समजना, पूण आमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मात तें समजयत. पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागून केदाळ आमी पयत पुस्तक वाचता, खंडीत आमकां ते ताचे काल आसा ती समजून आमकां मेळटा. नाजाल्यार आमी कितें गरज म्हळ्यार कोण पळय शिकोवन दिता, पयत पुस्तकाच्या उतरांची शिकोवन दिता, सताची शिकोवन दिता, ती आयकल्यार आमकां ती
उतरां आमकां कळीत जातात, आमकां समजून येता. देवाचे उतार बरिल्ले उतार जावन आसा, लोगोस म्हणटात ताका. आनी केदाळा उसारता हांव ते रेमो जावन बदलता. म्हळ्यार एक बांयंत आसचें उदक जावन आसा तें लोगोस म्हळ्यार बरिल्लें उतार. ते केदाळा आमी उसारता हांव तें जावन आसा बाकेटीन केदाळा आमी उदक काडटा हांव. त्या रितीन तुमकां तें कंपेर करयेत. तशें देवाचें उतार आमकां समजाचें जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याची सक्तेन मात्र आमकां समजता. तातूंत कितें सांगता आमी तें सगळें आत्मीक जावन आसा. आनीक विशय जावन आसा पयत पुस्तकांतली हर एक बरयलां तें पुरा पास्ट टेन्सार आसा. प्रेजेंट न्हय, फ्युचर न्हय, पास्ट टेन्सार आसा. आमी थोडीं उतरां काडून देवाचे उतार काले म्हणटा म्हण पळया. पयत पुस्तकान देवाच्या उतरां विशयंत कालें बरयलां तें आमी पळया. पयलें जावन इसाया 55:11. इसाया 55:11 आवाज. वसा बाबा सिस्टर. साऊंड. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. बगार म्हजी खुशी फळटा. जें कितें करूंक हांवें ताका सांडिल्लें तें सगळें करता. पुरो. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार. आतांचें पयलेंचें वाचता सिस्टर 10. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी वोंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सिफोळ करतात, तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात आनी ती सुफोळ करतात, तांतूं किर्लोंक लाय आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात. वय आमी पळयलां पावस येतना सगळी धर्ण भिजता. आमी म्हळ्यार पायपान उदक कितले घाल्यारय तें सुकोन येता आनी किर्लोंकय बारीक अश्ट. पूण वयरतावन पडटा पावस, तांतूं संपूर्ण भिजोवन थोड्या दिसांनी आमकां ग्रीन जावचें पळयता आमी. तशेंच देवाचें उतार जे देव म्हणटा म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतार निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. तें फळादीक जातात, तें निर्फळ जायना. बगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. तर कितलो सकत आसा त्या उतरांक पळया. ते काल मुरात देवान कित्या पासून धाडलां तें करनासतना तें फाटीं वचना. देवान कितें ताका आज्ञा त्या उतराक एक सकत आसा. उतार आदल्या काळार प्रवादी मुखांत्र देव उलयतालो. प्रवाद्यांक उतरां दितालो आनी अशें करूंक म्हूण सांगतालो. ते प्रवादी ते उतरां काडून घेवन देवा कडेन उलयताले. कित्याक म्हळ्यार इस्रायल प्रजा कडेन देव डायरेक्ट उलयतना ती भियोन गेल्ली आनी ती म्हणाली आमकां देवाचो हें शब्द आयकूंक नाका, बेन दिसता म्हणून. देखून जेजू देव मागीर मोइजे कडेन उलयता. मोइजे कालें करीजे, कितें करीजे तें सकट मोइजे कडेन सांगतालो देव. आनी मोइजे येवन ताच्या आज्ञा काले दिता देव. ती पुरा तांकां सांगतालो इस्रायल प्रजेक आनी त्या प्रकार ती चलताली. तशें प्रवाद्यांक कितें सांगलें, प्रवाद्यांक थोडे फावटी तो
आज्ञा दितालो म्हळ्यार कमांड अशें करी जाय म्हूण तडपटी बसवण्यो दितालो बसवण्यो दिवच्या पयलें तें तांणी पाळूंक आसलें काल्यान तो पयलें सांगता ते पाळल्या उपरांत ती बसवणी मागीर ती तांकां ती काले सांगला देवान मेळटलें तशें देव म्हणटा म्हजे तोंडान भायर सरता ते उतार केदींच निर्पोळ जावन पाटी वचना बगार म्हजे खुशी पडटा जे कितें करूंक धाडलां तें सगळें करता म्हूण सांगता कळ्ळें गे देखून देवाचे उतार आमच्या जिवितांत प्रमुख पात्र घेता प्रमुख जावन आसा देवाचे उतार आमी वचूंक बरो मिसांक रेतिरेंक आनी नवायनांक सकट वचूंक पुरो पूण आमच्या तोंडांत आमच्या काळजांत उतार ना जाल्यार ते एक एम्प्टीनेस भितर एक एम्प्टीनेस आसता आमच्या काळजा भितर एम्प्टीनेस खंडीत आसा देवाचे उतार आमच्या जिविताक गरजेचें आतां आनी एक उतार पळया सम 119 105 आसा 119 सम 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो हय उतार सांगता पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो पावलां म्हळ्यार आमी अशें एक पावल आनी एक पावल एक मॅट काडटा ताका दिवो म्हणटा म्हळ्यार आमी हें सलचे विशयन न्ही आमची नॅचरलांत आमी सलचे विशयन न्ही आमी भितर काल आमी मॅट काडटा म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल आमी एक घर बांदता एक घर बांदचें हांवें मॅट काडला म्हणटा ह्या एक काजार जावचें जाल्यार हांवें एक काजार जावंक एक मॅट काडलां म्हूण सांगता तें मॅट खंडीत देवाच्या उतरा प्रकार आसा जाल्यार तुका थंय देवाचे उतार तुका दिवो जावन तुका उजवाड दिता तशेंच म्हज्या वाटेक तूं ती वाट सरतना तुका तें उजवाड दिता नाजाल्यार तुका समस्या येतना तुका कालें करचें म्हूण कळचें ना काजारे जिवितांत येतात घर बांदतनाय आमकां समस्या येतात पयशे पावनात तें नाजाल्यार तो कामाचो आमी पयशे दिल्ले काण घेवन धांवता म्हाका हें जालां घर बांदतना मस्त आमकां त्या दाळ आमी उतरान नातल्या पूण त्या दाळ तूं तुज्या उतरांचेर भावार्थ दवरताय आनी भावार्था मारिफात तूं तुजी मॅटां काडताय त्या दाळ तुका सलवून येना नाजाल्यार तुका तें पुरा पळोवन न्हीद पडना काल हें जाता की तें जाता की न्हीद पडना आनी काल जाता टेन्शन पुरा सुरू जाता पूण केदाळा हे उतार सांगता पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो तुका हर एका वाटेक तूं काम तें सुरू करतना देवाच्या आदाराचेर बळाचेर पवित्र पुस्तकांतल्या उतरांचेर ताच्या उतरांचेर भावार्थ दवरून तूं खंयचें काम सुरू करताय खंडीत तूं सक्सेस जाताय देखून हें उतार सांगता पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो मुखार या आमी सम 107:20 107:20 Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो पुरो आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली आपले उतार कोण म्हळ्यार जेजू क्रिस्तच उतार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन सगळ्यांक बरें केलें वयगी पिड्यांक गूण केलें देंवसार लागिल्ल्यांक सोडयलें सकट ताणें केलें देवाचें उतार धाडन ताणें तांकां बरी केली म्हळ्यार हें पयल्यांत सांगलां जेजू येवच्या पयल्यांत तें एक हें केल्या प्रवाद हें तो बरयलां जेजू मागीर येवन तें तो प्रवाद नीज जाता
बरो जाता तशें आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. मॅथ्यू 4:4 नेक्स्ट. मत्तेयू अध्याय 4:4. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तके बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जी न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जी येता. हय, जेजूक ताणें 40 दीस उपास केल्या उपरांत सैतान नाडूंक आयलो. हय गे हय गे वय हां. सैतान नाटतना कालें म्हळें सैतानान, हे तूं देवाचो पूज जाल्यार हे फातर असले उंडे कर. पूण जेजून ताका काले जाप दिली, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. म्हळ्यार मनीस म्हळ्यार कितलें देवाचें उतार कितलें इम्पॉर्टन्स म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. न्हय उंडो मात न्हय. तशें म्हळ्यार आमी जेवण आसतना रावूंक जाता गे, जाता गे. आमी जेवीचे आमी, पूण हे उतार मोस्ट इम्पॉर्टंट. उतार जेवल्ल्या खातीर आमी जिवाक काण खाता हांव, तशेंच आत्म्याक उतार गरजेचें. आनी उतार केदाळ आमकां सैतान नाडूंक येता, ह्या ताळणी येतात, केदाळ आमी आमचें मोन उतरांचेर दवरता. ह्या उतरान सांगता नाका उसारन हे बरोवन आसा म्हूण केदाळ आमी सांगता, ते दाळ आमचे जावन सैतान पोळण धांवता. कशें जेजूक दुसऱ्या कलें वापर येता आहलें. हय गे, ताका सकत आसली, बोळ आसली. हय गे, सैतानाक एक फू गेल्यार तो पडटा आहलो. पूण जेजून कालें दाखोवन दिलें, देवाचें उतार कितलें बोळ आसा, देवाचें उतरां सकत आसा म्हूण दाखोवन दिलें. कित्याक म्हळ्यार आमी खंयच्या आमच्या ताळण्यांचेर सैतानाचेर जैत वरचें कशें म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. नाजाल्यार आमी कोणी आमकां हें आड येत जाल्यार आमी तशेंच करता, मारूंक येता आनी घालें. पूण देवाचें उतरां सकत आसा. देवाचें उतार केदाळ ताणें तोंडान जावन सांगलें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांत जियेता. समजलें गे. नेक्स्ट मॅथ्यू 24:35. मॅथ्यू 24:35. आकाश आनी भुमी सरतेली, पूण म्हजी उतरां सरचिनात. हय, आकाश आनी भुमी कोणे रचली? देवानंतर रचल्या. पूण ती म्हणी सरतेली, आनी इंग्लिशान घाला हेवन एंड अर्थ म्हण घाला. म्हळ्यार सर्गी एखाद्या वेळा नासोंक बरो, पूण म्हजी उतरां मात सरचिनात. तर उतरां कितली बळादीक, उतरां कितली सगत आसा. उतरां पळया, उतार म्हजे, पूण म्हजे उतरां केदींच सरचिनात फॉर एवर. एंड सस्तांच्या सस्तांक ती तकतात म्हूण आसा आनी कडेन. आकाश आनी भुमी सरतली, पूण म्हजी उतरां सरचिनात. कोलोसेकारांक 3:15 3:16. क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरें जाणवेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. हांगा कोलोसे 3:16 आमकां देवाचें उतार सांगता. क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. उदंड म्हळ्यार इल्लें न्हय, एक उतार दोन उतार न्हय, सगळीं ताची उतरां
कालेमरा जेजून सांगलां तें आमी बरोवन दवरी जाय. क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. लूक 11:28. पूण जेजून म्हळें, हाचे की देवाचें उतर आयकून तें पाळतात ती चड बागी. तेजे पयलें सिस्टर 11:27. जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाचे कुशींत तुका ववयल्ली आनी तुका पानून दिल्ली आवय कितली भागी. एक जेजू शिकोवन आसता त्या वेळार एक स्त्री येवन म्हणटा, आपणाच्या कुशीन तुका ववयल्ली आनी तुका पाणो दिल्ली आवय कितली बागी. आमी म्हणटा न्हय, कोणी कले व्हडलें काम केल्यार शा तुजी पेरंट्स या कितली बागी म्हण म्हणटा. पूण जेजू काले म्हणटा पळया. पूण जेजून म्हळें, हाच्या की देवाचें उतार आयकून आनी ते पाळटात, उतार आयकून ते पाळटात ती चड बागी. दे आर ब्लेस्ड. ती बागी उतार आयकून ती पाळटात ती बागी. न्हय गे ते आवय बागी, पूण उतार आयकून पाळटात ती बागी. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आतां आनी एक उतार आमी पळया. 1 Peter 1:23. कारण ससनाक जियेतल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरां मारिपात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशांतून न्हय, बगार अविनाशी देवातान तुमकां मेळ्ळा. कारण ससनाक जियेतल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरां मारिपात तुमकां पुनर्जल्म लागला. पुनर्जल्म लाभला की तुमकां? वय वय गी वय लाभला. पयलेंचेच आसात. पुनर्जल्म लाभला केदाळा म्हळ्यार जेजू केदाळा कुर्सार मेलो ताजे सांगता आमी मेल्या. तो पुनर्जीवन जातना आमी ताजे वट्ट पुनर्जीवन जाले. हांव देखून ते फिजिकली न्हय, आत्म्यान आमी पुनर्जीवन जाल्ली, पुनर्जल्म जोडली. देखून ससनाक जियेतले आनी बाळटले देवाच्या उतरां मारिपात. देवाचें उतार आमी मागीर पळया, कळटा आमकां देवाचें उतार काले म्हूण कळटा. देवाचें उतार कोण म्हूण मागीर कळटा. पूण हांगा हय हांवें हें पयलें सांगलें, ससनाक जियेतल्या आनी बाळटल्या देवाच्या उतरां मारिपातच आमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशांतावन न्हय, बगार अविनाशी. विनाशी मनशांतावन न्हय, बगार अविनाशी देवातावनूच आमकां मेळटा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. 2 Timothy 3:16. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, चूक केल्ल्यांक बेश्टावंक वा चुकी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक, देवाच्या ते सगळं पवित्र पुस्तक असोच बरोवं ना कोणें. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें म्हळ्यार सगळं पवित्र पुस्तक एक 40 जाणांनी बरयला आनी एक 1500 इयर्सान तो बरयला. 1-2 वर्सांनी न्हय, 1500 वर्सां त्या अवधेंत 40 जाणांनी हो बूक बरयला. पूण तांच्या प्रेरण स्वंत बळान न्हय, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो बरयला. देखून तें पुस्तक तो आमकां शिकोवन दिवंक आनी सूख केल्ल्यांक सूख तिदवंक आनी बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. प्रेज गॉड. देखून तांतूं कितें बरयलां तांतूं तें पळोवन आमी तिदवंक जिणेंत आमच्या करेक्शन हाडूंक हरची गरज आसा.
नेक्स्ट आता मस्त इम्पॉर्टंट आहे जुआंव 1:1 आणि 1:14. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासवे असलो, शब्द देव जावन असलो. पळया हे वस्तू इम्पॉर्टंट आमकां कित्याक म्हळ्यार शब्द आमकां काले म्हणून गुत्तो ना. शब्द देव शब्द देवासवे असलो आणि शब्द देव जावन असलो. हे आमी मोतीन दवरचे गरजेचे. मस्त इम्पॉर्टंट उतार, मस्त गरजेचे उतार. कित्याक म्हळ्यार जुआंवन मात्र हें बरयलां आमकां खंय वाचूंक मेळना पवित्र पुस्तकान. देवाचे उतार जेजू म्हणटा तो 1:14 काडया. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. पळया तर जेजूत तूं देवाचे उतार वय गे. देवाचे उतार म्हळ्यार कोण? जेजू. जेजूच देवाचे उतार ह्या संवसाराक आयिल्लो देवाच्यांच उतार. प्रेज गॉड. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जुआंव 17:17. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुझे उतरच सत. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुझे उतार सत. हे जेजू ताच्या 11च्या दिसांनी, 11च्या म्हळ्यार मोर न्हू, तो कुर्सार मोडच्या थोड्या दिसां पयले थोड्या घडयां मध्ये पयलें बहुशा देवा कडेन मागता, बापा कडेन ताच्या शिसां बसून तो मागता. आनी मागतना हे एक उतार तो सांगता. ते मागणें बारीस बरें आसा. ते मागणें तुमी वाचा. 17th अध्याय 18th पुरा जुआंवचो तुमी वाचा. तो मस्त मस्त गरजेचो, मस्त तुमकां शिकोवन दिता. ते आतां हांगासर म्हणटा जेजू, सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. सत पवित्र करता. सता वरवीं कित्याक म्हळ्यार तुजें उतार सत जावन आसा. जेजूचो उतार, जेजूचो सत, जेजूचो जिवीत. आमकां गरज आसा गे उतराची. वय उतार सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतार सत. तर फोट खंयचे? हय संसार न्ही, देवाच्या उतरांच्या विरोध काल आसा ते फोटो. देवचारान हांगा आदावानी एवेक सांगतना काल्यांक सांगलें, सत फोटो सत आसले बरी चेंज केलें सांगलें. तुमकां सकट रुखाचे फळ खावन जो म्हळांगी म्हणून विचारलें. त्या दाळ्या तांणी काल म्हळें सकट न्ही, एका रुखाचे फळ मात्र खावन जो म्हण. ते ताणें ती फोट मारली. देवाच्या उतरांच्या विरोधान तो उलयलो आनी तांणी सतच म्हण हें केलें, सत मानलें. एक्चुअली तांकां देवान सांगलें ते केल्यार मोरतल्यात म्हणून, पूण सैतानान म्हळें तुमी देवा बरी जातल्यात. ती देवा बरी आसली पूण ती देवा बरी नात म्हण चिंतून तांणी तें ताचें देवसराचें उतार तांणी सत मानलें. देवाच्या उतरांक ती अविश्वास जाली. पयले देवाचे उतरा वयर तांकां डावट आयलो, अविश्वास जाली आनी मागीर हाचे उतार ती सत मानूंक लागली. आनी ताणें उतरांत काले सांगलें, तांणी एक्शनार हें केलें. म्हळ्यार एक्शन करस्पॉंडींग टू द मॅसेज. काले मॅसेज आयकली त्या प्रकार ती एक्शन केलें. मागीर केलें म्हळ्यार एक्शन. पयलें ती त्या उतरांक, देवाच्या उतरांक अविश्वास जावन
सैतानाच्या उतराक विश्वास दवरलो. मागीर ती कथाना ती देवाच्या उतरांक परतून अविधेय जाली. अविधेय जावन हे उतराक विधेय जाली. तशें तें पाताक जालें. प्रेज गॉड. देखून सत म्हळ्यार देवाचें उतारच सत. देवाच्या उतराक विरोधीचे ते फोटो. फोटोस पाताक. देवाच्या उतराक विरोधीचे पाताक जावन आसा. ओके. जुआंव 6:63. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 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 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. प्रेज गॉड. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. जेजू शिसा लागीं उलयलो गी. संवसाराचें उलयलो गी देवाच्या राजा विशयान उलयलो. देवाच्या राजा विशयान. हां. जेजू उलयल्लो पुरा देवाच्या राजा विशयान संवसाराच्या न्हय. ती पुरा तांकां मुखार तांणी करूंक गेल्ल्या कामांक ती तांकां गरजेची जावन आसली. कित्याक म्हळ्यार तांणी काले म्हणटात हें परगटूंक आसलें. देवाचें उतार मुखार तांणी परगटूंक आसलें. संदेश प्रसार करूंक आसलो. जेजूचो स्वामी देवाचो पूत म्हूण तांणी सांगूंक आसलें. सुवार्ता परगट करूंक आसली शिसांनी. देखून तांकां ती उतरां हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची म्हणून सांगता. तो देवाच्या राजा विशयान उलयलो. संवसाराच्या राजा विशयान न्हय. पूण शिसांनी चिंतलें वो हांगा आमचे थंय रोमांगार ते राजवटकी चलोवन आसले. तांच्या कंट्रोलार आसले इस्रायल. ते देखून चिंतले वो आमकां आतां हांचे तावन सुटका दिता. आमकां वो राय जाल्यार आमकां इल्लें मंत्री जावंक गी आनी काले जावंक आमकां एक चान्स मेळटा. अशें तांणी संवसाराच्या राजा विशयान ते चिंतून आसले. तांकां समजनासलें सुरवेक पुरा ते देवाचे राजा विशयान तांकां समज. आनी तो सडावत वापारांनी उलयतालो. तशें जावन शिसांक समजनासलें हो काले उलयता म्हण. पूण कोण ताचे लागीं येवन ताचो अर्थ विचारतात तांकां मात्र तें मागीर समजतालें कालें हो शिकयता म्हण. तशें तांकां हांव तेन्ना ह्या देवाच्या राजा विशयान तांकां समजुना. पयलें ते संवसाराच्या राजा विशयान ते चिंतून आसले. आमकां ते मेळटा हें मेळटा आनी आमी ग्रेस्त जाता. हांव तेन्ना चिंतून आसले. पूण मागीर तांकां ही देवा जेजू उतरां शिकोवन तांकां एक तयार करता. तांकां मुखार ते ताचे देवा जेजूचे सुवार्ता परगट करूंक तांकां तो तयार करता पयल्यांत. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जुआंव 8:31-32. आपणाक सतवंतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात. तुमी सत जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. आमकां खंयचे सुटका दिता? सत गी. सत दिता. पूण पयलें आमी तेंय पळोवंक जाय. आपणाक सतमंतल्या जुदेवांक. सतमंतचे म्हळ्यार कालें कालें न्हय. संदेश आयकून त्या कार्याक घालचें. तर हांगा जुदेवांक सतमंतल्या जुदेवांक म्हळ्यार जेजूक ते सतमंतले गी. सतमंतले देखून म्हणटा तो सतमंतले म्हळ्यार जुदेवांनी आयकलां जावंक पुरो.
ओ देवाचो पूत मनीस जावन आयला या मेस्साया सोमी अशें तांणी आयकल्लें देखून ते आयकून ते कार्य घालतात म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान जेजूचो पाटलाव करतात जेजू मेस्साय म्हण न्हू आयकून ते जेजूचो पाटलाव करतात बेश्टे येवनान ते अशेंच येवनान देखून जेजू तांकां म्हणटा आपणाक सत म्हणटले जुदेवांक जुदेव थोडे पोत येवन ताचेर सिनेताले निकोदेम आयकला तुमी वय तो केदाळा रातीक भेटोंक येतालो जेजूक म्हळ्यार दिसाक ताका बेन दिसतालें जुदेव म्हाका काले म्हणटात उरले फारिजेव शास्त्री म्हाका काले म्हणटात म्हूण ताका बेन दिसतालें देखून तो रातीक ताका मेळोंक येतालो वस्तू विशय ताचे कडेन उलयतालो तो एक शिकोणदार जावन आसलो आनी तो रातीक मात मेळोंक येतालो दिसाक ताका बेन दिसतालें तशें सिराणाचो काले सिराणाचो बाय न्ही तो आरिमातेचो जुजय तशेंत जेजूक ताणें तो निरापराधी म्हण मारूंक मारचें नाका म्हण तो तांचे कडेन वाद विवाद केल्लो ताणें पूण ते हें करूंक जावं कित्याक म्हळ्यार जेजून मरूंकूच आसलें कुर्सार मोराज येता आसलें देखून ताचें खंयचेंय तें चलोवं ना तोय सोम्यांक इल्लो ताचे मेस्साय म्हण तो पातयेलो जावंक बरो पूण ताचे खंयचेय तांणी फारिजांनी आयकुना ते तो सानेद्रीन सभेचो सांदोळ जाल्यार ताचें आयकुना तशें थोडे जुदेव ताका सत मानताले देखून त्या जुदेवांक म्हणटा म्हज्या उतरांक तुमी काळज जावन चलशात जाल्यार ताची उतरां आयकूंक ते येताले पूण खाली उतरां आयकल्यार पावना जेजू म्हणटा काळज जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे करेशीत जातल्यात त्या उतरांक प्रेज गॉड ते काळज जाल्यार मात्र करेशीत जातात तुमी ना जाल्यार ना खाली आयकून तुमी वचचे जाल्यार आतां एकलो गॅरेजीक सदां येता जाल्यार तो थंय शिकता काले मॅकॅनीक कळटा वचून बसता येता कांय कळना ताका तशेंच सांगाय ते उतरां आयकतात आनी शीदा येतात कांय सिद्धांत बरेपण मेळना पूण केदाळा ती उतार पाळटात ते दाळा काल जातात त्या उतरांक काल जातात म्हळ्यार पाळी येत न्ही पाळटात काळ जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे करेशीत जातल्यात त्या दाळा मात तुमी म्हजे शीस ना जाल्यार ना जेजू करेक्ट सांगता हांगा काल जावन चल्ल्यार मात तुमी करेशीस त्या दाळा काल जाता म्हळ्यार त्या दाळा तुमी सत जाणां जातल्यात त्या दाळा तुमी म्हजे उतार पाळण करेशीत जातात त्या दाळा तुमी सत जाणां जातल्यात आनी ते सत तुमकां सुटका दितले प्रेज गॉड आमी म्हणटा केदाळाने सत सुटका दिता सत तेंत पयले आमी ते उतार ताचे आयकून पाळीचे पाळल्या उपरांत आमी शीस जाता जेजूचे आमी शीस गी जेजूचे उतार पाळटा गी काली आयकता मात्र पाळटा न्ही हय पाळल्यार मात्र आमी करेशीस जाता ते दाळ आमकां सत घालूंक कळटा ते सत आमकां बंदड येता हर एका बंदड येता पिडेतावन गी या खंयची बंदड आमकां आसा पथकांची पथक म्हणल्यार व्हडले बंदड ना बक्षाने आनी कहले बरो बंदडेंत आमी आसा ते केदाळ सत म्हणलें आमी जाणा जाता ते सत आमकां सुटका दिता प्रेज गॉड प्रेज गॉड Praise God. Joshua 1:8. धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदां तुज्या वंटाचेर दवर तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायेन पळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें प्रेज गॉड हांगा घाले म्हणटा पळय अवतार जे जोशुआक देव सांगता धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तुजें सर काम आनी तूं सुफळ जातलोय
आनी तुका जैत लाभतले. सर जैत म्हळें जाल्यार आमी कालें करीचें म्हूण देव सांगता पळय हांगा. पयलें धर्मशास्त्राचें पुस्तक, पयत पुस्तक तुज्या वोंटारच आसाचें, तुज्या वोंटाचेर दवर पयले सुवातेर. दुसरें तांतो बरयलां तें पाळीचें, सत्रान पाळच्या खातीर कालें करीचें म्हणटा. दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. म्हळ्यार दीस आनी रात ताचें ध्यान करूंक जाता की आमकां न्हिदोंक ना गी आसा. पूण दिसाक आमी काम करतना तें नेतना आमी तें नियाळ नासल्यार संवसाराचें नियाळच्या गी, संवसाराच्यो गजाली आमच्या मोतीन दवरच्या गी. देवाचें उतार आमी जर तर आमी मोतीन दवरलें, देवाचें उतार नियाळ केलें, ते वेळा पळय तुज्या सर काम आनी तूं सुफळ जातलोय. सगळीं कालें तुजीं कामां आसात सगळीं सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. देखून खंयचें गरजेचें? धर्मशास्त्राचें पुस्तक तुज्या वोंटाचेर दवरचें गरजेचें. नेक्स्ट तांतो बरयलां तें सत्रान पाळीचें. तिसरें दीस आनी रात ताचें ध्यान करीचें. ते दाळा मात्र तुज्या सर कामांनी तूं सुफळ जाताय आनी तुका जैत लाभता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आमी कितलें दवरता गी, आयकता मात गी, पाळटा गी. प्रेज गॉड. Someone. जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना. बगार सोरेश्वराच्या धर्मशास्त्रान संतोसता आनी दीस आनी रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. तो हांगाय दितले बरो. हांगाय उतार सांगता जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना. खोट्यांची बुद्ध कालें कळीत आसा तुमकां. त्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना, पातक्यां वाटोक तांच्या वाटेन वचना आनी अधर्म्या सांगता बसना. पूण कालें करता बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता. संतोसता म्हळ्यार आनंद भोवता म्हणयात, आनंद. आनी दीस डिलायट इन हिज काय म्हणटात, डिलायट इन हिज वर्ड न्ही ब्रदर, डिलायट इन द लॉर्ड. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र. Praise God, praise God, praise God. Why? The blessed the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Okay. But his delight, his delight gala he okay. First he delights in the law of the Lord. म्हळ्यार धर्मशास्त्र, पयत पुस्तक, आमचें पयत पुस्तक वांजेल सकट. Law of the Lord. Praise God. And in his law that he meditate day and night. ताचें धर्मशास्त्र दीस आनी रात कोण नियाळटा ताका मुखार सांगता पळय कालें बरो मेळटा म्हण ताका. मुखले वास सिस्टर कोंकणीन, कोंकणी. तो वाळत्या देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावानात. जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पळय
ते धर्मशास्त्र केदाळ तू नियाळटाय आणि पाळटाय ते दाळा बळ तू वळच्या उदका देगेर लायलेला एका रुका बरी वळच्या उदका देगेर लायल्लो रूख कसो आसता बावून आसता गी फळां दिना गी कसो पळोवंक कितलो सोबीत दिसता हय गी पानां ताची केदींच बावानान वळच्या उदका देगेन म्हळ्यार केदाळ तूं धर्मशास्त्र नियाळटा आनी पाळटाय तूं त्या रुखा बरीत येदा एवरी टायम ग्रीन प्रेज गॉड एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आमी फळ दिवंक शकता आनी ताची पाळां घेदी ताची पानां घेदींच बावानान जी सगळें तो करता तें सुफळ जाता पळय आमकां खंयचें काम करूंक जाय जाल्यार आमी आनेकल्याची ताची हाची हें काण घेता आमी तो घाले सांगता संवसाराचें आमी आयकून आमची कामां सुरू करता आमी कामां खंयचीं ताच्या हाचेरूच संवसाराच्या उतरांचेरूच आमी बुन्याद घालता पूण हांगासर बरयलां पळया सरस्वराच्या धर्मशास्त्रान संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळटा तो बागी आनी तो वायच्या उदका देगेर लायल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावानान जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता प्रेज गॉड प्रेज गॉड आता मुखार या पळय जाकोब काले सांगता पळया जाकोब 1:21-22 सगळीं देवाचे उतार सांगता आमकां धर्मशास्त्र पाळूंक आनी तें आयकूंक आनी पाळूंक 21 गे प्रेज गॉड 21 सिस्टर ह्या पासत तुमचें तें बरोवन आसा तें मेळेंपण आनी खोटेंपण पयस करा देवान तुमचें तें लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या प्रमाणे तुमी करी जाय नांतर तुमकां तुमी पटयतात सकयल करा हय ह्या पासत तुमचें तें बरोवन आसा तें मेळ्ळेंपण आनी खोटेंपण पयस करा देवान तुमचें तें लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतार नम्रतेन घेया पयलें सांगता उतार तुमी उतार घेवंक जाय उतार आयकूंक जाय म्हूण सांगता उतार पूण मागीर सांगता देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय नांतर तुमकांच तुमी फटयतात आमी मस्त जाणां उतार आयकता आमी युट्यूबान आयकता नाल्यार आमी मिसा वेळार आमी उतार आयकता पूण भायर वचून घरा गेल्ल्या बरें आमकां तें उतार उडा सुद्दां आसना हय गी उतार आमी आयकल्यार मात्र पावना उतार आयकून त्या बरी आमी चला जाय आतां देवाचें उतार म्हणटा दिया तुमी घेतले तें सोडा खाली दिया म्हणलें उतार आयका आनी तुमी दिवंक सुरू करा मागीर पळया तुमी जिवितांत दिया म्हळ्यार खाली पयशे न्ही तुमचे वेळ दिवेत एकल्या कडेन वेळ दितना तुमी त्या वेळांत तुमी देवाचे उतारी इल्ले दिवेत हय गी वेळ दितना देवाचे उतार दिवेत तुमकां मोग दिवेत आनी एकल्याक मस्त बेजारांत आसता मनीस ताका तुमचो मोग दिवेत तशें दिया म्हूण सांगतात तशें तें तुमी उतार पाळल्यार दिया म्हूण दिवन सांग आयकून तुमी ओगीत रावल्यार जाता जायना देव सांगता तें पाळा पाळल्यार बी तुमी पाळिना जाल्यार तुमी तुमकांच फटयतात प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड Matthew 7:24 Matthew 7:24 आताच्या पहिले मार्क 4:26 मार्क 4:26 जेजून परत्यान म्हळें देवाचें उतर हे परी म्हणयेत
एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता, दीस रात वा न्हिदोन तो आसूं वा जागो आसूं तें किर्लता आनी वाडटा, आनी हें कशें म्हूण तोच नेणा. वय जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज हे परी म्हणयत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता, दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लता आनी वाडटा, आनी हें कशें म्हूण तोच नेणा. ताच्या पयलें देवाचें उतार म्हळ्यार बी म्हूण आसा तें खंयचें? लूक 8 न्ही? लूक 8:11. लूक 8:11 हांगासर पळया आमी. प्रेज गॉड. हे ओपारीचो अर्थ असो, बी म्हळ्यार देवाचें उतार. बरोबर. पळय हांगासर पळय, आमचें पयत पुस्तक आसा पळय, तो सगळें एक बियांचें पोतें. हर एक उतार ते एक बी. देखून हांगा सांगता पळया, बी म्हळ्यार देवाचें उतार म्हणटा. आतां मुखार मार्क 4:26 पळया आमी. मार्क 4:26. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज्य हे परी म्हणयत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता, प्रेज गॉड. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लता आनी वाडटा, हे परी कशें म्हूण तोच नेणा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. पळय जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज हे परी म्हणयत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता. बी म्हळ्यार देवाचें उतार म्हूण आमी आयकलें पळय गी. बी म्हळ्यार देवाचें उतार. तो पळय एक मनीस तें बी ओंपता, दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लता आनी वाडटा, आनी कशें म्हूण तोच नेणा. मुखार वाच सिस्टर. भूंय आपलेस्ताकीं पळदीशें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसान भरलेली धानी. पूण फळ पिकताच तें लुवणेक तयार जाला, देखून तो कोयती घालता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सुकेल करा सिस्टर. जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज ह्या परी म्हणयत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता. ते आमकां सरी करयत खंयच्या म्हळ्यार आमच्या जिणेंत आमी बी ओंपता, देवाचें उतार ओंपता. आमी ते दीस वा रात आमी न्हिदोन आसूं जागोच तें पूण किर्लात. कशें हें बी हांगासर किर्लाता तें कोणाय कळयत ना. आज मजूर खंयच्याय सायंटिस्टान तें सोदून काडूना तें कशें बी कशें किर्लाता म्हण आज मजूर कोणाय कळयत ना. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं ते किर्लातात. त्या ताणें वचून कांय करिचें म्हणना कोणें त्या मनशान. रयतान वचून शेतान वचून कांय ताका करिचें म्हणना. तें नाणें उदक घालना आसल्यार बरो. तें तो न्हिदो आसूं वा जागो आसूं तें किर्लाता आनी तें वाडटा. हें कशें म्हूण ताकाच गुर्तुना, ताकाच कळीत ना. तशेंच देवाचें उतार आमच्या जिवितांत अशेंत काम करता. आमी एक उतार काडयो न्हू, तें तोंडान उसारून काळजान भावटान सतपंती जाल्यार तें आमकां फळ हाडचें आमकांच कळीत जायना. केदाळा तें वाडटा किर्लाता, पूण तें एक टायम आसा, सीड टायम एंड हार्वेस्ट म्हूण. तें आमी सोंसणीकायेन रावंक आसा. तो टायम तें जावचे म्हणसर आमी सोंसणीकाय सांबाळूंक आसा. आतांत जाता म्हणना तें पूण किर्लाता, खंडीत किर्लाता. देवाचें उतार फळादीक, तें फळादीक जाताच. आमी पयलें पुरो आयकलें म्हजे उतार केदींच निर्फळ जावन पाटी वचना, तें हांवें सांगिल्लें तें खंडीत करता म्हूण. तशें देवाचें उतार ते फळ दितात. आमकां कळना कशें तें वाडटा. आमी वचून देखून थंय बी गेल्यार पळय थोडी भुरगीं वचून तें पाळ आयला बीन काडटात. तशें काडूंक ना. तशें करूंक म्हळ्यार जाता की ना गी, उतार काम करता की ना गी म्हण आमी डावट करूंक नजो.
आमी ताचेर बावट्टान रावल्यार ते केदाळ आमी किरलो घालता म्हळ्यार तोंडान उसारता एक खंयचेय उतार एक स्क्रिप्चर तें एक बी जावन आसा बी म्हणून आमी तें लायक किरलात घालता तें खंडीत एक दीस वाडटा आनी फळ दिता कशें तो दीस वा रात न्हिदून आसूं तें किरलाता वाडटा आनी कशें म्हण तोच सुनेना कोणांक गुत्तुना बिया विशयन कोणें सोदून काडलें आज मुसर तें कशें जाता देवाक मात गोतू तशें देवाचे उतारी आमच्या जिवितांत कशें काम करता कशें तें फळ दिता तें कोणाक गुत्तुना बावट्टान रावचें आनी सोंसणीकान रावचें गरजेचें जावन आसा आमी आमोस प्रवादी 8:11 काडया आमोस 8:11 प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर त्या दिसांनी हांव देवाचेर दुकोळ धाडटलो हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो आनी लोक बुकेतलो पूण जेवणाक खाणाक न्हय लोक तानेतलो पूण उदकाक न्हय बगार सर्वेस्पराचें उतर आयकूं प्रेज गॉड हांगा बेळ्या म्हणटा देवाचे उतार वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर उलयता हांगा पळया त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो लोक बुकेतलो पूण जेवणा गणाक न्हय लोक तान येतलो पूण उदकाक न्हय बगार सर्वेस्पराचें उतार आयकोंक एक दीस येतलो म्हणटा देखून आमी आतांच गरजेचें आतांच आमच्या काळजान कितलीं उतरां आमकां आयकता सकट बरोवन दवरचें गरजेचें वय गे हें उतार खंडीत तें सत जातात तें आतां ती एक हें दिलां जागवण दिल्या देवान तें अशें जाता म्हणून आनी ह्या दिसांगले पुरो बसण्यो नीज जाल्यात तशें हें खंडीत नीज जाता देखून आमी देवाच्या उतराक एक हें कर रावचें न्हय तें आमकां मागणें पुरो या इगर्ज पुरो या नव्याना पुरो देवाचें उतार गरजेचें देवाचें उतार आसल्यार पळय देव म्हणटा हांगाच सांगता तुमी बुकेतेल्यात देवाच्या उतरा खातीर बुकेतेल्यात जेवणा गणाक न्हय तुमी उदकाक तान येतेल्यात उदकाक न्हय बगार सर्वेस्पराचें उतार आयकूंक मेळचें ना आमकां आतांचो संवसार कसो आसा तुमकां कळीत आसा मुखार कालन जातलो आमकां कळीत ना देखून पयल्यांदा वॉर्निंग दिलां देवान तुमी बुकेतेल्यात तान येतेल्यात खाणां जेवणाक न्हय बगार ताच्या उतरांक खंय मेळटात उतार खंय मेळात उतार म्हूण आमी सोदून येतेल्या मेळचें ना आमकां देखून आतांच आमच्या काळजांनी ते उतार बरोवन दवरा कितले उतार आयकतात कितले तुमी वेळ करसितात देवाच्या उतरांत वेळ करसितात पळयत पुस्तकान वेळ करसितात उतार स्वताचे उतार आयकतात ते गरजेचें तितलें तें बऱ्याक पडटलें मागीर आमकां खंडीत एक दीस तें सांगले बरी देंवन आमकां उतार ना जाल्यार आमकां सैतान मान घालतलो देखून प्रेज गॉड लास्ट जालें रोमांकारांक 10:8-9 Praise God. Praise God. Praise God. देवाचो पवित्रत्व तुमचे ते नाही वय रोमांकारांक 10:8-9 पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागींच आसा तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा हेंच आमी परगट करता तें उतर जेजूच सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उचारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतपंची जाल्यार तुका सडवण मेळटली प्रेज गॉड पळय हांगा पवित्र पुस्तकांत म्हणटा देवाचें उतर खंय आसा
तुझ्या लागींच आसा. पयलीं पुस्तकांत म्हणटा तुज्या लागीं आसा देवाचें उतार, तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा. हेंच आमी परगट करता ते उतार. तांणी परगट केल्लें, पावलोन पेद्रून सगळ्यांनी परगट केल्लें उतार तेंच आमच्या लागीं आसा, वंटार आसा, काळजांत आसा. जेजूस सोमी तांणी सांगलें, जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. मेळ्ळ्या गे आमकां सोडवण. उसारता गे आमी सोमी, जेजूस सोमी म्हूण न्हू, आनी काळजान सतमानता गे म्हणटा गे हय गे म्हणया आमी काळजांत आनी देवाक जेजूक आमी आमचो सोमी म्हूण स्विकार करया. त्या दाळा आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. आमकां आमी सगळ्यान सडावच स्विकार केला आनी आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. ते एक आमचे भावार्थान आमी पातयेता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आमी हांगासर हें सेशन मोग दिता. तुमकां आसा 5 मिनटां ब्रेक आसा. ताच्या उपरांत परतून पाटयांचे आमी क्लोजींग एक मागणें करया आनी मोडया. उबे रावया. हांवें गे देवाचे उतार, देवाचे उतर. मोगळा बापा, तुवें आमकां तुज्या उतरां मारिपा सबार शिकोवन दिली बापा. तुज्या उतरांची जाणवाय आमकां दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बापा. हे उतार आमी खाली आयकूनचे मात न्हय, बगार आमी पाळी जाय म्हूण तुवें आमकां शिकयलें. आनी आमी केदाळा धर्मशास्त्राचें पुस्तक आमच्या वंटाचेर दवरून तें पाळण, तें आमी ताच्या प्रकार आमी जिवन आमचें चलयता, जिवीत आमचें चलोवन व्हरता. त्या वेळार आमकां जैत लाभता, आमचें सर कामां सुफळ जाता म्हूण तुवें आमकां शिकयलें बापा. तुवें शिकयल्लें हर एक आमी जिवितांत पाळोवंक तुज आमकां कुमो करच्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बापा. अर्गां तुका बापा. पवित्र आत्म्या, हें उतार आमी शिकयल्लें आमी चड आनी चड तें जाणा जावंक तूं जाणवाय आमकां दिवच्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या, हें मागणें हांव करतां, आमी करता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन, आमेन, आमेन. थँक्यू जीजस. पांच मिनटां मात्र